एका प्रवाद्याक कितें भद्रती आसा, एका प्रवाद्याक कितें रक्षण आसा, ताचो प्रवाद देवाच्या उतरांतय ताचो बरवसो, ते उतर आनी देवा कुशीक कितेंच दाक्षिण वा वैयक्तीक मुनाफो नासतना परगट करचेंच ताचें त्राण आनी ताचो प्राण. आयची सुवार्ता दोन धोरणां मदलो तफावत दाखोवन दिता. कसलीच दाक्षिण नासतना देवा कुशी आसा तशें हेरोदीक सांगल्लो आनी ताची चूक दाखोवन दिल्लो स्नानीक जुआंव, आनी संपूर्ण दाक्षिणेक पडोवन एका राया वा मुखेल्यातय आसूंक जाय जाल्ली नितीची सावळी सयत नासतना दाक्षिणेक पडोवन निर्धार घेवचो हेरोद. प्रवादीच्या दाक्षिण्यरहित धोरणाचो फायदो देवाक आनी देवाच्या लोकांक तर आपणे अनितीन लग्न जाल्ली हेरोदियास रायाचे दाक्षिण्याचो फायदो उठयता. एलिया प्रवादीक दुस्मान म्हणले परी पळयल्ले आनी ताका लगाड काडूंक सोदुल्ले जेजेबेल राणये परी क्रिस्ताच्या येण्या आदी येवंकासच्या एलिया परींच आयिल्ल्या प्रवादी स्नानीक जुआंवतय हेरोदियास चलता आनी ताका अवकाश सोदून जिवेशी मारयता. अनितीची मनशां हेर अनितीच्या मनशांचो आनी अनिती खातीर फायदो उठयतात. प्रवादी अनितीचे परिस्थितीन सयत आपलें धैर्य आनी धोरण सोडिना. जेजूय आपल्या धोरणा खातीर जीव दितलो, अनितीच्या मरणाक वळख जातलो. स्नानीक जुआंवचें मरण जेजूच्या मरणाक प्रस्तावान जातलें.